तूं आमी आम आदमी पार्टी काय एकमेकाचें तोंड पळोवपाक तयार ना? आमी पळोवपा ना ते एक डिफरंट गजाल आसा. जेन्ना हे सगळे वांगडा येयल्ले, कोण रिलीजन वाचोवपाक येयल्लो, कोण संविधान वाचोवपाक येयल्लो, कोण गोंय वाचोवपाक म्हणून तेंच्यांनी इंडिया अलायन्स म्हणून केल्लें. आनी ते इंडिया अलायन्सान नेटान हातीन हात घालून ते BJPक भायर मारया, हे मारया आनी RG बी टीम आमच्या वांगडा येयना म्हणून ते बोवाळ मारताले आनी आमकां बी टीम म्हणून सगळो तेंच्यांनी आख्खो लोकसभा प्रचार तोच केलो. आयज ती इंडिया अलायन्स खंय आहा? आयज BJP क्लीन जाली, गोंय क्लीन जालें, रिलीजनां वाचलीं, मायनॉरिटी सेफ जाले, ताका लागून ते कितें एटलिस्ट जालें? एक सीट जिखली म्हणटा आतां दक्षिण ते गोंयांत. सीट जिखलें. सीट जिखून कितें जालें? रेल्वे डबल ट्रॅकिंग वाचवलें, सावथाचे इश्यू सॉल्व जाले, सावथाचो MP सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावलो, थंयचे इश्यू तेणें घेतले. हो प्रश्न आसा न्हू. जिखोन येयलो, जिखोन येवन चेंजीस कितें जालें? बस्ती काबार जाले, जुवारी नगर डॅमोलीश जाली, मोती डोंगर डॅमोलीश जाली, डबल ट्रॅकिंग स्टॉप जालें, बंदारे येवपाचे आहा ते बंद जाले. कितें जालें? कितें जालो प्रश्न आहा न्हू. कितें जालें? फक्त आपल्या पॉलिटिकल पार्टीचे एक्झिस्टन्स तेंच्यांनी वाचयलें. लोकांक कांय बेनिफीट जावंक ना. लोक अजून तशेच त्रासान आसा. अजूनय थंयसर लँड डिलींग जाता, अजूनय थंयचे जागे कन्वर्ट जाता, अजूनय थंय बस्ती जाता, अजूनय थंयसर क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता, अजूनय थंय व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, अजूनय लोकांक थंयसर त्रास आसा. आनी त्या जाग्यार जो MP 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावपाक जाय तो सावथ गोवा सोडून नॉर्थ गोवा भोंवता.